मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? तो सकाळची क्लिप तुमकां हांव शेअर करता. आयज करता ब्रेकफास्टाक नाचण्याचें थालीपीठ. तो हांगासर न्ही 1 कप घेतला रागी फ्लोर, चिली घातला आनी 1 कांदो न्ही चॉप करून घेतला आनी हांगासर न्ही 1 व्हडलो चमचो घातला सोय. सो आतां घालता मीठ, चवीनुसार मीठ घालपाचें आनी हांगासर न्ही 1 व्हडलो चमचो न्ही पातळ गोड घेतला. इफ पातळ गोड ना जाल्यार नॉर्मल जे गोड आमी वापरता पळय ते मातशें ग्रेट करून घालात, ना जाल्यार शुगर घालात. ओके, सो आतां आमकां उदक घालून न्ही हें आतां पातळ करून घेवंक जाय. जशें आमी थालीपीठ बीन करता पळय पातळ, चडूय पातळ करनाकात आनी चडूय अशें थीक करनाकात. ओके, फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी. सो जाता तितलें उदक घालात आनी ताका बरें मिक्स करून घेयात. इफ तुमकां चिली बीन घालपाक नाका जाल्यार तुमी चिली पावडर घातल्या आतां. ओके, सो हें पळयात उदक घालून न्ही ताका अशें बरें ताका मिक्स करून घेवंक जाय. गुठल्यो बीन जावंक जायना. ओके, बरें ताका अशें मिक्स करा. सो हें पळयात, हें परफेक्ट आसा फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी. सो हांगासर आमचें बॅटर रेडी आसा. कायल दवरला, कायल न्ही बरें तापोवन घेयात आनी आमकां हें बॅटर घालूंक जाय आनी हें बॅटर घालून न्ही अशें पातळ करून घेयात. चड थीक करनाका, थीक केल्यार न्ही खावपाक बरें लागना. अशें न्ही ताका स्पुनांनी स्प्रेड करून घेयात आनी पातळ करून घेयात आनी ताच्या वयर तुमी घालूं शकता घी नाल्यार ऑयल. सो आमी हांगासर घी घालता. घी घालून न्ही ताका धांपून न्ही जस्ट 1-2-3 मिनटां न्ही लो फ्लेमीन ताका बरें कूक करून घेवंक जाय. ते भितर कांदे बी ना न्ही ताका लागून ते बरें कूक जावंक जाय. मागीर ताका बरें पलटी करपाचें आनी पलटून न्ही जस्ट 1-2 मिनटां ताका बरें कूक करपाचें आनी हें न्ही गरम गरम खावंक जाय. थंड तितलें बरें लागना आनी हें न्ही खावपाक एकदम बरें लागता आनी अशें हेज्या वांगडा कांयच जाय अशें ना चटणी बीन, कित्याक तें ऑलरेडी स्वीट आहा न्ही खावंक बरें लागता. सो दोनूय सायड ताका बरें क्रिस्पी कुरकुरीत अशें फ्राय करून घेयात आनी एन्जॉय करात. तो सकाळचो तुमकां एक ब्रेकफास्ट रेसिपी हांवें शेअर केला, नाचण्याचें थालीपीठ. ओके, हेच्या नंतर हांवें कांय अशें ब्लॉग करूना, जस्ट तुमकां आतां मेळटा. थालीपीठ तुमी ट्राय करात, खूब बरें लागता आनी भुरग्यांक टिफिनाक बी तुमी दिनाकात. कित्याक खबर आहा, तें न्ही गरम गरमूच खावपाक बरें लागता, थंड न्ही अजिबात बरें लागना आनी म्हाका तें खूब आवडटा. खूब तेंपांनी केलें हांवें, म्हणटा करया म्हटलें आनी मम्मीन तितून घातला पातळ गोड घातला. इफ तुमचे कडेन पातळ गोड ना, तुमी नॉर्मल जे गोड आसता पळय तें मातशें ग्रेट करून घालात, नाजाल्यार शुगर घालात. पण शुगर पेक्षा न्ही गोड घातलेलें बरें. ओके, चिली घातला. इफ तुमकां चिली घालपा नाका, चिली पावडर घालात. ओके, ऑप्शन भरपूर आहा. करून पळयात, खूब बरें लागता. पण गरम गरम खायात, अशेंच खायात, कित्याक तितून स्वीटूय आसा तिखटूय आसा, दोनी आसा, ताका लागून सो म्हाका तें खूब आवडटा. सो म्हणटा तुमकां शेअर करया म्हटलें. सो सकाळी जस्ट तुमकां हांवें ब्रेकफास्ट रेसिपी शेअर केल्लेलेच, मागीर हांवें न्ही कांय अशें ब्लॉग करूना. सो जस्ट तुमकां आतां मेळटा हांव जस्ट बारीक बारीक रांदपाचें काम ते भाशेन बारीक बारीक केलां आनी आयलें हांव. तर तुमकां सांगया म्हटलें. सो पयर न्ही पयर म्हाका दनपारां 3 सुमार जेवून न्ही जस्ट बसलेलें अचानक म्हाका न्ही रायट सायड न्ही पोटा कडेन न्ही फूल स्टमक न्ही रायट सायडीन पोटा कडेन न्ही म्हाका दुखपाक लागलें आनी तो दूख इतलें हें आसलें तुमकां सांगू की म्हाका तें कंट्रोल करपाक जायना, इतलें म्हाका दुखतालें. हांव भिलें कितें लागून अशें दुखता, गॅसी म्हणजे एसिडिटी बी जाल्यार बी केन्ना दुखता सायडीन. सो मम्मीन म्हाका जिरा आनी बडीशोप दिलें, थोडेशें वोंवां घालून दिलें खावपाक आनी उदीक पिलें. सो केन्ना गॅसीन बीन न्ही पोट बीन दुखता. सो इतलें म्हाका दुखतालें, ते दुखेन न्ही म्हाका भंय दिसपाक लागलें की आनी बेबीचें मुवमेंटूय म्हाका जायनालें तेन्ना, म्हणजे अशें हालचाल बीन कांयच ना. कितें करूं हांवें काय शिवताक सांगूंक ना फोन करून, कित्याक तोय मातसो इव्हेंटाक बिजी आसलेलो. सो म्हटलें मातशें पळोवया म्हटलें, न्हिदून पळोवया. न्हिदलें हांव. जेन्ना हांव न्हिदता पळय लेफ्ट सायडीन तेन्ना न्ही म्हाका बेबीचें मुवमेंट जाताच, सदांच जाता म्हाका. सो न्हिदलें हांव, न्हिदलें मातशें म्हणजे पळयतालें हांव, वाट पळयतालें अशें मुवमेंट जाता काय ना, कित्याक म्हाका दुखतालें न्ही सायडीन, जायत ना. मागीर रावलें मातशें, मागीर न्ही म्हाका एक बारीकशें मुवमेंट जालें बेबीचें. सो तें एक टेंशन म्हाका फ्री कमी जालें कळ्ळें न्ही. मागीर मुवमेंट म्हाका कळ्ळें. न्हिदलें, उठलें हांव, उठपाकूच जायनासलें, म्हणजे इतलें म्हाका दुखतालें. कितें सांगू तुमकां, न्हिदलें जाल्यार मातशें बरें दिसतालें, तेन्ना उठतालें पळय उठूंकूच जायनासलें म्हाका, इतलें म्हाका पेन जातालें. मागीर चलताना म्हाका चलोवंक जायना, इतलें म्हाका दुखतालें. हांवें म्हटलें हेका आतां कितें जालें काय म्हणून अचानक मदींच अशें सकाळचें बरें आसलेलें हांव, मदींच अशें दुखपाक लागलें. मागीर कितें करूं आतां 4 सुमार काय डॉक्टर बीन ना, की डॉक्टर सकाळचें आसता. सो हांवें कितें केलें, उदीक पिलें, पोटाक कितें मम्मीन खोबरें तेल बीन लायलें, मागीर जिरा अशें खायत रावलें हांव, उदीक पिलें आनी फक्त हांव न्ही न्हिदून रावतालें. न्हिदल्यार न्ही मातशें बरें दिसतालें, पण उठोवंक जायनासलें आनी चलपाक जायनासलें.
मागीर शिवांका कॉल केला हांवें, शिव म्हणपालो फाल्यां तूं डॉक्टरा वच, कित्याक हांवें 2 ते अल्ट्रासावंड केल्ले न्ही, ते रिपोर्ट म्हाका दाखोवपाचे आसलेले. सो नेक्स्ट एक्चुअली चिंतलें की मंडे या म्हणून रिपोर्ट दाखोवपाक. सो मंडे पर्यंत कोण रावतलो, ते रिपोर्ट दाखोवया आनी हे पोटाचें सांगया. हांव चिंतलें की जेन्ना सकाळ जातलें पळय हें दूख बीन कमी जातलें, पेन कमी जातलें, पण ना. रातभर हांव कशें न्हिदलें म्हाकाच खबर. म्हाका न्हीद सुवाना, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका न्हीद पडना आनी हे पेनीन न्ही न्हिदूच ना. सकाळ जाली, बिर्याणी ब्रेकफास्ट केलें. शिव नासलो, शिव आसलो सकाळीं 6:30 गेल्लो इव्हेंटाक. अशें आकाशाक आपयलें, तो घेवन गेलो म्हाका. ते 2 रिपोर्ट दाखयले, जे अल्ट्रासावंड केल्ले पळय, 2 रिपोर्ट सामके बरे आहा, टेन्शन ना. मागीर हांवें सांगलें पोटाची अशें म्हाका कालच्यान म्हटलें पेन स्टार्ट जाला, कळ्ळें, अशें चलपाक जायना, बसूंक जायना. हांव डॉक्टरा कशें गेलें म्हाकाच खबर. आनी थंय इतले वेळ बसून कशें रावलें न्ही हें म्हाकाच खबर. इतलें म्हाका दुखतालें. डॉक्टर दाखयलें, डॉक्टर म्हणपालो युरीन टेस्ट करया म्हणपालो. युरीन टेस्ट केलें, समतीच रिपोर्ट मेळ्ळें, 45 मिनटानूच रिपोर्ट मेळ्ळें. सो युरीन टेस्ट केलें, तितून कळ्ळें की हें आसा म्हणून म्युकस थ्रेड, म्हणजे इन्फेक्शन जालां, युरीन इन्फेक्शन. हितून दिसता म्युकस थ्रेड म्हणून युरीन इन्फेक्शन जालां म्हणपालो. मागीर उदीक भरपूर पी म्हणपालो. हांव न्ही उदीक भरपूरच पिता. उदीक पिलें न्ही भरपूर म्हाका जेवण अजिबात वचना. तुमकां एक खरें सांगू, आतां प्रेग्नन्सीन हांव म्हणटात न्ही भरपूर खावंक जाय, म्हाका जेवणूच वचना. कितें खावंकूय दिसता पळय तें हांव करता मागीर तें न्ही इल्लेशें पोटान वयता, मागीर खावंक दिसत ना. उदीक पिवन टॅबलेटी ते घेवन न्ही म्हाजें पोट सामकें न्ही पॅक जालां सारकें. आतां हांव जेयता फक्त हें बेबी लागून जेयता, म्हाका न्ही जेवपाक अजिबात मूड येना. डॉक्टर म्हणपाक उदीक चड पिया, म्हणटा हांव उदीक चड पिता, पूण उदीक चड पिल्यार म्हाका जेवण बी वचना. सो कितें करपाचें, युरीन इन्फेक्शनाक खंय उदीकूच चड पिवंक जाय पळय, तोच बेस्ट खंय. जितलें उदीक पिता पळय तितलें तें मुतोन वयता. सो डॉक्टर म्हणपालो उदीक चड पी आनी 2 भशेन टॅबलेट दिला. चड दिवंक न्हय, 4 दिला आनी 2 दिसांनी यो म्हटला. इफ कमी बी जायना जाल्यार यो म्हटला, इफ कमी बी जालें जाल्यार योच म्हटला. ओके, कमी जातलें म्हटला. कित्याक पयर म्हाका सांगलें न्ही हांवें तुमकां, इफ बसल्यार बी म्हाका दुखतालें म्हणून. आयज म्हाका कालू म्हाका तशेंच बसलें न्ही दुखतालें. काल डॉक्टराक गेल्लें हांव. आयज न्ही आतां हांव बसलां न्ही म्हाका दुखना. आतां हांव चल्लें न्ही, चलपाक जायना, म्हाका इतलें दुखता, चलपाक जायना. सो हांव कितें करता, आयज कालच्यान हांव हांगा न्हिदून आसा. हांगा न्हिदला कित्याक टॉयलेट लागीं आहा न्ही. इफ हांव हॉलान बी बसलें न्ही, थंयच्यान हांगा टॉयलेट घेवपाकूच म्हाका टेन्शन पडटा, म्हणजे दुखता म्हाका, चलपाक जायना. सो स्लो हात धरून येता हांव. सो आतां हांगा न्हिदून आसा, हांव हांगाच बसता, कितें काम आहा तें म्हणजे हांगाच करता हांव. टॉयलेट लागीं आहा न्ही, ताका लागून. सो ताका लागून तुमकां हे व्लॉग केले की तुमकां सांगया. आनी एक 2-3 दीस न्ही व्लॉग बीन कांय करचें ना, कित्याक म्हाका चलपाकूच जायना आनी कितें व्लॉग करतलें. सो ताका लागून जेन्ना मातशें कमी जावं न्ही, मागीर हांव म्हजें रुटीन जें आहा पळय तुमकां शेअर करता. खूब कितें म्हाका तुमकां शेअर करूंक जाय. एक्सरसायज म्हाका तुमकां शेअर करूंक जाय, जें हांव करता. आतां 3 दीस जालें हांवें तें करूंक ना. हांव थोडें म्हणजे डॉक्टर म्हाका दितको टायमार सांगलेलें एक नॉर्मल डिलिव्हरी थोडे बहुत म्हणजे एक्सरसायज म्हाका सांगलेलें तें हांव करता. सो 3 दीस जालें करूंक ना, तें म्हाका तुमकां शेअर करूंक जाय. प्लस म्हाजें मॉर्निंग टू नायट रुटीन, आतां प्रेग्नन्सी न्ही म्हजें रुटीन सामकें चेंज जालां न्ही, तें म्हाका तुमकां शेअर करूंक जाय. सो तें शेअर करपाक आसलेलें म्हाजें आतांच, पण हें दुखेन न्ही कांयच करूंक मेळना. सो हें मातशें कमी जावं न्ही, मागीर तुमकां हांव शेअर करता म्हजें रुटीन. ओके, आनी खूब जाण आतां तुमकां खबर आहा न्ही, आतां हळदी कुंकूचो सिजन आसा. खूब जाणां अशें आपयला हळदी कुंकवाक बीन, काल पूर हांव वचूंकूच ना, म्हळ्यार जायत ना चलपाक. सो आयज आमच्या कॉलनीक कोण आपयला. सो जस्ट लागीं आहा, शिव म्हणपालो आपूण येता तेन्ना कामांतल्यान तुका घरा कडेन ड्रॉप करता म्हणपालो. कितें खबर आहा, हांव केन्ना अशें हळदी कुंकवाक बीन ना म्हणना. थोडे म्हाका आपयल्ले पळय काल पळय, ते आमच्या कॉलनीच्या भायर आसलेले, म्हणजे पयस आसलेले, वचोंक ना हांव. हे आमच्या कॉलनी आहा न्ही, अशें ना म्हणप तें बरें जायना. सो पळयता सांजचें, काय अशें व्लॉग करचें ना हांव, की हांव व्लॉग न्ही आतांच एंड करतलें हांव. ताका लागून इफ बरें दिसलें जाल्यार हांव वचून येता. सो 2-3 दीस हांव काय व्लॉग करचें ना. जो पर्यंत कमी जायना तो पर्यंत मातशें रेस्ट घेता. पळोवया हें मातशें बेगिना कमी जावं म्हणून देवा कडेन मागून घेयात. हे टॅबलेटी मातशें बेगिना कमी जाल्यार पुरो, कित्याक सोंसपाक जायना. मेन म्हणजे चलपाक जायना, तें एक मेन न्ही. सो जस्ट आतां हांवें जेवणाचे मातशें बारीक कितें पालक पनीर कितें केलें, मम्मीन सगळें म्हाका रेडी करून दवरलेलें. तिका करूंक कळना पालक पनीर बीन. सो जस्ट तिणें म्हाका सगळें रेडी करून दवरलेलें, जस्ट केलें आनी आयलें. फाल्यां परवा पळोवया, इफ जिवाक बरें दिसलें जाल्यार व्लॉग करतलें, नाल्यार करचें ना. ओके, आनी कांय ना, जस्ट देवाला प्रे करात हें बेगिनतलें बेगिना कमी जावं म्हणून. डॉक्टर म्हटलां कांय भिवपाची गरज ना, जातलें म्हटलां. अशें उदीक चड पी म्हटलां, इतलेंच. ओके, सो शिव मातसो खूब बिजी आहा, ताकाय सामकें जॅम ना. इव्हेंट चालू आसा, इव्हेंट सोंपता रातचे 1-2 अशें घरा येता तो.
मागीर घरा आयली की मी न्हिदलें, सकाळी परत 5:30 तो उठ्ठा आनी परत वयता. सो 3 दीस आसलें तें इवेंट. आयज लास्ट डे. तोय बिजी आहा. तोय म्हाका फोन करून विचारता परत परत पेन दुखता हांवें म्हटलें मातशें आसा दुखता म्हटलें. आनी तोय बेश्टेनी टेंशन घेता ताका लागून. आनी एक बरी गजाल म्हणजे आमकां हॉस्पिटल लागीं आहा तें एक बरें आहा, टेंशन ना एक. ओके, सो मम्मीक तुमकां मेळयता आनी रितूक आयली की तुमकां मेळयता. ओके, कित्याक 2 दीस आनी व्लॉग करचें ना न्ही हांव ताका लागून. सो मम्मी तुमकां मेळयता. शिव तुमकां मेळचो ना, शिव रातचो लेट जातलो ताका लागून. ओके, सो मम्मी तुमकां मेळयता. चला तूं चला. मम्मी चपाती करता. आई थंय हाय म्हण. मम्मी चपाती करता. हे पळय आयज आसा मल्टीग्रेनाचें केला. एक दीस मल्टीग्रेन करता चपाती, एक दीस बेश्टे गंवाचें. आनी जस्ट पालक पनीर करून दवरला. इफ कोणाक हेजी रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा. हांवें ऑलरेडी शेअर केला. हे पळयात पनीर भितर आसा दिसता तें. आनी काल रातचें शीत केलें न्ही उरलेलें. सो मम्मी म्हटलें एका बेश्टें फण्ण मार म्हटलें. हे पळय बेश्टेनी एका कांदो टोमॅटो घालून फण्ण मारला. आनी शिव ना न्ही जेवपाक ताका लागून बेश्टें लायट कशें जेवण आयज. आनी काल रेहान येयला. रेहाना येताना हें हाडलां. हांवें सांगलें रेहानाक म्हाका ब्रेड जाय म्हणून. आनी कांयच नाका म्हाका दुबयंतल्यान. चॉकलेट बी नाका म्हटलें हांवें. आमी घरा चॉकलेट इतलें भरला तशें आमी लिपोवन दवरला. केन्ना चुकोन एक काडून दिता रितीकाक. सो चॉकलेट नाका म्हटलें. पिस्ता हाडूं काय म्हणपा लागलो. पिस्ता आसा आमगेर. सो ब्रेड हाड म्हटलें हांवें. 2 पॅकेट हाडला ब्रेड. हें पळयात आमगे सॉफ्ट सामकें ब्रेड. सांजचें म्हाका केन्ना ताका ब्रेड मागीर बटर जॅम लावन खाता काय जाणा म्हाका. 2 हाडल्या तेणें पॅकेट. हें पळयात. सो आनी कांय नाका म्हणटा हांवें. जस्ट म्हाका फक्त तूं ब्रेडूच हाड. आनी एक्चुली म्हाका जाय आसलेले खजूर. सांगपाक गेल्लें हांव सांगलें हांवें खजूर जाय. तो बाबा डॅडीन ऑलरेडी ताका एक खजूर पॅकेट काडून दिलें खंय म्हाका व्हरून दी म्हणून. सो खजुराचे न्ही म्हाका एक लाडू करूंक जाय. सगळे ड्रायफ्रुट्स बीन घालून न्ही म्हाका एक हें करूंक जाय. एक लाडू करूंक जाय. हें पळयात हें दिला रेहानच्या डॅडीन म्हाका. दुबयन न्ही खजूर बरें मेळटा. सो म्हाका एक ते लाडू करूंक जाय. सगळे ड्रायफ्रुट्स बीन घालून न्ही म्हाका एक लाडू करूंक जाय. सो तो तुमकां हांव शेअर करता. ओके, कोणे खावप ते एक काडून. रितू न्ही खजूर खायत ना. कोणाक खबर इतलें स्वीट आसता खजूर खायत ना तो. आनी खजूर न्ही 5 मंथ जेन्ना लागता पळय 5th मंथ तेन्ना खावपाचें. हांव तरी पयलीं खजूर खावप ना खंय अशें आयकलां हांवें. सो ताका लागून. आनी खजुरान खूब मात्रान आयर्न बी आसता. सो 5th मंथ लागता पळय नाजाल्यार 5th मंथ सोंपता पळय तेन्ना खजूर खावंक जाय. सो हांव लाडू करतलें. आनी पळयता कितें जाय ड्राय नट्स बीन कितें जाय पळयता. हांव ऑर्डर करतलें. बादाम बी आसा. बादाम काजू खजूर हें आनी कितें पिस्ता बीन आसा. पळयता आनी कितें जाय तें पळयता. ऑर्डर करता. एक दीस तुमकां हांव शेअर करता. ओके, तो सगळें जेवण रेडी आसा. रितू येवंक ना अजून. रितू आयले की तुमकां मेळयता आनी हांव व्लॉग एंड करता. ओके चला. सो रितू आयलो तुमकां मेळयता. आयलो चपाती नाका खंय दुबयचे ब्रेड जाय खंय. पालक पनीर आनी दुबयचे ब्रेड घेवन बसला. मेळत तुमकां. मम्मी बसला हांगा जेवपाक. हे पळयात मम्मी बसला जेयता आतां. ओके तुमकां मेळयता म्हणटा रितूका. मागीर हांव व्लॉग एंड करता. ओके कितें रे थंय हाय म्हणटा. अरे सुक्का ब्रेड खाता. सुक्का ब्रेड खाता. ते पनीर घे लावून खा मरे. आं जालें टेस्ट करता बरें. आनी तर सांजचें हांव बरें जॅम आनी बटलाव खातलें. आवडटा. ओके जेयता आमी. आनी हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. रितू म्हणटा आयज इतलेच व्हिडिओ का खंय पोट दुखता मम्मीचे ताका लागून व्हिडिओ करना आयज. बाय म्हण सगळ्यांक. चला बाय.